म्हजो बापूय एक शेतकार, अनपढ, निरक्षर. त्याने फक्त शेत कसयलें. ह्या करंजळच्या जे जाणटेले बसले तांकां खबर आसले शांबा पर्येकर. ह्या वाठारांत ह्या दोंगर तेणे हाडल्यात. दोबाचो दोंगर केला. दामणसरी म्हणून एक दोंगर आसा न्ही, त्या दोंगरारय तेणे शेत केलां आमच्या घराण्यान. आनी म्हजी आवय सांगताली की निमाणो आमी दोंगर हाडलो आनी जातून भरपूर आमकां पीक आमकां मेळ्ळें. तो म्हटल्यार हुरणाच्या दोंगरार म्हणून. ज्या माचयेर हांव उबो आसा, हुरणाचे माचयेर, ज्या दोंगरान आमचें जिवितच बदलून उडयलें. हांवें म्हटलें आवय विचारलें ना कित्याक गे अशें कित्याक म्हणटा तूं, त्या दोंगरान जिवितच बदलून कित्याक उडयलें. ती सांगताली की ह्या दोंगरार जेन्ना आमी दोंगर शेत हाडलेलें म्हणजे तुमकां खबर आसा कुमेरी शेत करताले आनी पुराय पावस भर लोक हांगा येवन रावतालो. फक्त पुराय 70 एवढे म्हाका दिसता ही रानां जी प्रचंड रानां तुमकां दिसता ती सगळीं रानांनी शेकड्यांनी फॅमिलीनी हांगसर रानां हाडल्यात, कुमेरी शेत केल्या आनी पावसाक गवळ बांदून रावल्या. पावसाक कुडकुड्यांनी बायलां, भुरगीं, दादले, सावडीक शेतां सगळ्यांनी हे गांवकार हांगा बशिल्ले आसा. हांवें म्हटलें कित्याक लागून होयणाच्या दोंगराक तुमी शेत करतकीच ती म्हणपाक लागली आमी त्या वेळाचेर कणकीचे कोंब खावन, तुमकां खबर आसतलें कणकी कोंब हेवटेन आतां रानांत खूब कणकीचे कोंब खावन आमी शेत नडलेलें म्हणटाली. आनी तेज्या पयलीं कितें जातालें गे आवय, ती म्हणपाक लागली तेज्या पयलीं आमी व्हडली आमची फॅमिली. घरान म्हाका दिसता 25, 30, 40 लोक आमचो, खूब रासवळ फॅमिली. जितले शिजयता घरान ते पावच नासले. आमच्या घरान पावच नासले. भाकरीचे जो रास करताले पावच नासले. म्हणजे इतले खावपी आसले, कळबाट कश्ट करपी आसले आमच्या घरान. आनी निमाणे कडेन देडयेन नाशनो दिताले, हाडटाले. हे जाणटेल्यांक खबर आसतलें देडयेन नाशनो हाडप म्हणल्यार कितें की कांयच सोंपतालें सगळें. तेन्ना एक पायली नाशनो हाडप आनी 1.5 पायली तुका दिवप परत. तेजी परत फेट 1.5 पावली. बरोबर न्ही हांव उलयतां तें. म्हणटकच अशी स्थिती आशिल्ली, अशी परिस्थिती आशिल्ली. 1 पायली घेवप आनी तेजी 1.5 पायली दिवप पण तेजे उपरांत. आनी ती फुडें सदांच म्हणटाली म्हाजो प्रकाश म्हणजे प्रकाश जालो आनी आमच्या घरान समृद्धी आयली. म्हणजे तळमळे पडले ना म्हज्या घरान. म्हणजे आमचें शेत आसा, आमचें पुरण आसा, आमकां शरद आसा. आमी पाकड रोयताले. आमी वरी रोयल्या. पाकडाचें शीत हांव जेवलां, वरयेचें शीत हांव जेवलां. नाशण्याची भाकरी खाल्ल्या. म्हाका याद जाता नाशण्याची भाकरी भाजताली. म्हणजे भाव हांगा लागीं आसा काय नको. काम करपी मनशाक दादीक म्हणजे 1.5 भाकरी मेळटाली. तव्यार भाजताली थंय 1.5 भाकरी ताका मेळटाली. म्हाका अर्दी भाकरी मेळटाली. अर्दी भाकरी अशी ती दोडटाली आनी अर्दी म्हाका दिवप. केन्ना अर्दी मेळवूय नाशिल्ले थोडे. ती अर्देची अर्दी मेळटाली म्हणजे कुडको मेळटालो. म्हणजे आमी कामाक वचनासले. म्हणजे दादीक ते चड मेळटा कारण तो कामाक वयतालो. कारण हे सगळें जे ग्रामीण जिवन आमी पळयलां, अनुभवलां म्हज्या भुरगेपणांत. आनी भाकरी कित्यान खावप, एक तर खाऱ्याचो कुडको, एक तर सकाळी फुडें चटणी, नाजाल्यार एक पावटी कांय नासतालें बीन. अशी तरेची स्थिती, अशी तरी परिस्थिती आसताली. हांव तुमकां 30 ते 40 ते 45 वर्सां फाटलीच परिस्थिती हांव सांगता तुमकां. 70रींतली. 70 हो पुराय असो एक दोंगर घळीतलो जागो. हांव केन्नाय म्हणटा की 70रीन पेज जेवपाची परंपरा ना. तेजें उत्तर सोदपाक लागलो. हांव विद्यार्थी म्हाजे केन्ना सांगता पेज जेवनात हांगा लोक आनी फुटी च्या पियेनात. कित्याक बाबा तोंडान फुटी च्या घेवचें आनी पेज जेवचें ना आमचे लोक. पेज फक्त मरणा वेळार जेवपाचें, नाल्यार पेज जोर हाडटा पेजेक तेन्ना. कोण मेलोच जाल्यार पेज जेवप. आमच्या घरान ताटान दिली बसून जाल्यार कोणाक पेज नाका. म्हणून हांव तेजी उत्तरां सोदपाक लागलो. कारण तेजें तुमकां सांगता ह्या 70रीन आमकां तांदूळ ना केन्ना मेळूंक ना. आमकां शेतात ना तांदूळ खंयचो आसतलो. आमचे कडेन आशिल्ले ते वरी, पाकड आनी नाशनो हे मोठ्या प्रमाणात पीक आसतालें. तुमकां पळयात तुमी हे दोंगर आसा, ह्या दोंगराच्या आनी 2-3 वरां चलून लोक. आनी म्हजें घर हांगा 13-14 किलोमिटर आसा. तुमकां इमेजीन करात तुमी सादारण केरी धरून त्या सालेले धरून त्या वाठारांतले सगळे लोक चलून प्रवास करताले. आनी
बायलो धरून दादले धरून मुली बांदताले, मुली बरोबर. हांव कितें सांगतलें, चादरीची चाक नासलेली तेन्ना चादरी भरताले लोक आनी चादरीची मुली बांदून मुल्यांनी नाचणे भरताले आनी ते तकलेर घेवन आनी फाटीर मारून लोक पेणे करताले. हांगा रायाचो पेणो आसा बरोबर, रायाचे पेणे, कुमयाचो पेणो, हे पेणे आसात आमचे कडेन. पेणे म्हटल्यार जंय लोक व्हरून हे दवरताले, आपले साग आनी आपले पोटले दवरताले, ते रातचे रावताले. कांय कडेन आमच्या घरा कडेन दवरणे अशे, दवरण्याचे सागाचे पोटले पळयले हांवें, कितल्योश्योच पोटली दवरली गेले, ते पोटलेक कोण हात लायनाशिल्लो. आनी मोठ्या प्रमाणात आमचे कडेन दूद, मोठ्या प्रमाणात दूद आशिल्लो, दूद धंय ताकाचे आमील, मागीर नाशण्याचे आमील, हे सगळें आमी एकीच तशें भुरगेपणान खाल्लां, जेवलां, भोगलां सगळें. म्हणजे हांवें स्वता तुमकां सांगता, काणला, स्वता काणला. तुम्ही इल्लोसो भुरगो आसतना काणला, काणून आसुडला, आसडून तांदूळ केल्या, तांदूळ केलोन शीत रांदलां आनी वाडला. हांवें मिसांग कितले फावट मिसांग वाडला, भगभग पडटले हातीक म्हाज्या मिसांग वाडटा आसतना फातरीचेर, कितले फावट मिसांग वाडले हांवें. हो सगळो अनुभव ग्रामीण जिवनांतलो म्हज्या वाट्याक आयलो. म्हणून हांव केन्नाय म्हणटा की आमी जे आसा, ती 40-45 वर्साचे युवक जे आसा, आमी भाग्यवान सगळ्याचे. कित्याक भाग्यवान, आमकां आयदनां घासपाक मेळ्ळी. कित्याक भाग्यवान, आमकां उदक हाडपाक मेळ्ळें. कित्याक भाग्यवान, भुरगेपणांत म्हाका गोरवां राखपाक मेळ्ळी, म्हाका दूद काडपाक मेळ्ळें, म्हाका तणाचे पेणके माथ्यार धरून हाडपाक मेळ्ळे, कुडी बांदपाक मेळ्ळी, कुडी तण बुड्डून गोरवांक घालपाक मेळ्ळें. म्हाका सगळे तरेचे अनुभव जे आसा, रानान भोंवपाक मेळ्ळे, वाटांनी वचूंक मेळ्ळें आमकां, ते दवरण्यान हांवें सगळें बरयल्लें आसा. केगरी तुझ आता, केगरी तुझ आता, किरा मोरानी काठी आला गे, मोरानी काठी आला, मोरानी काठी आला, धाकट्या दिरानी आडी आला गे, दिरानी आडी आला, दिरानी आडी आला, दिरानी आडी आला, सासू माईनी वाटी आला गे, माईनी वाटी आला, नन्नेला झाला थोडा, नन्नेला झाला थोडा, रुसडी के गडाला गे, रुसडी के गडाला, भाऊजी आमच्या दिरा, भाऊजी आमच्या दिरा, तुमचे बहिणीची कुशी करा गा, बहिणीची कुशी करा, मोत्यानी गोटी भरा, मोत्यानी गोटी भरा, तिका सासरा पाती करा गे, सासरा पाती करा, लामणी माझे केस, लामणी माझे केस, कोण गाडीना माझी गे, गाडीना माझी गेले मी चाप्या बनी, गेले मी चाप्या बनी, अश जमलं माया बहिणी गे, जमलं माया बहिणी, चापियाच्या कळी आणि गुंतिली माझी गे, गुंतिली माझी. भले भले गाठची नागेल तडकणारी भटांबला पसंत झाली. एक सुपारी घातली ताटामध्ये फुको झाली, दुसरी घातली तो एक दोन वेळा तेजल करू पैजावला, माझ्या करून काय रे गेला, हाती घेतला तोरण घुसला काय अग्रामती, मारली रे सभवाचरी, तिजोरली नागेली चिरोपी क्षणाच्या आळे कटाचे दाख खेळून दिली पाण्याचे, एक पन्नावेली, एक पण द्वारी, दोन पण, तीन पण, चार पाच, पाच पाच, पाच पाच, सात पाच, आठ पाच, 9 पाच, 10 पाच, विस्तार झाला. भटाच्या मुलांना कार्य केले, लहान लहान केले, थोडल्यान थोडलं केले, कवळे मुडले चमत्कारी, देठाचे देठ लाविले 32वरी, हाणले बरे अणेरीचे आटे, बांधले बरे केळीच्या तोफाने, काळे गायचे नंदू पळे त्याच्या पुष्टीवरी वाहून घेऊन गेला काय शापुरा शहरा काय एक करे दर, दोन करे मोल, दरी सारखे कुळकुळे अशी मधी ना गेले बोला गोविंद. शेवटी आम्ही कलाकार जे आहात, लेखक कलाकार हे गोंयच्या मानावयल्यान आयल्या,
आणि माण हे अशे तरेचे आमचे समृद्ध माण आशिल्ले, जातून एक लक्ष्मी आशिल्ली प्रत्येक मांडार, आनी अशे जाणटेले. आनी तांकां जती येताल्यो, शेमण्यांतल्यो जती येताल्यो, धालांतल्यो फुगड्यो येताल्यो, आनी तातूंतल्यानूच साहित्य घडल्या. आज कोणी म्हणटलो ग्रामीण साहित्य संमेलन, जाल्यार कितले ग्रामीण साहित्य तुमचे कडेन आसा, कितलीं पुस्तकां आसा. मराठीन इतली दाखोवं येता, कन्नडान आनी इतली दाखोवं येता, कोंकणीन तुमचे कडेन ग्रामीण साहित्य कितलें आसा अशें जर म्हळें जाल्यार तुमकां जाप मेळची ना. पूण साहित्याचो अर्थ आमी चुकीचो लायला. खरें म्हळ्यार आमी जेन्ना शिकले मनीस तेन्ना 2 गट पडले. हांव शिकला म्हणजे कितें, म्हाका बरोवंक वाचपाक येता, सायन करपाक येता. आनी तूं शिकूना म्हणजे अशिक्षीत म्हणजे तो तूं असंस्कृत अनाडी. अशें करून आमी 2 गट केले. हांव शाणो, हांव शिकला तो शाणो, आनी शिकुना तो अशिक्षीत. पूण अशिक्षीत ताका अक्षर वळख ना, पूण संस्कृतीची वळख आसा, आनी खरी संस्कृती तांच्या मदींच आसा. महात्मा गांधी सांगून गेल्या की खरो भारत खंय आसा, खरो भारत गांवांनी आसा म्हणून. खरो भारत शहरां वा नगरां महानगरांनी ना. खरो भारत हाचो अर्थ खरी संस्कृती जी आसा ती आमची गांवांनी विखरिल्ली आसा. आनी खरेंच गांवांतले लोक जे आसा ते अशिक्षीत आसा, पूण ते असंस्कृत नाशिल्ले, ते सुसंस्कृत आशिल्ले. आनी तांणी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो रचना केल्या, आनी तेवूय साहित्य जावन आसा. एक फुगडी आसा, एक बायल म्हणटा, आंगुल्लेच्या बोटाक गे बाये जांगुल्लेची मुदी. आंगुल्लेच्या बोटाक जांगुल्लेची मुदी. कितलो सौंदर्य शास्त्राचो नमुनो आसा हो. हे आंगुल्लेचे बोट, हे हाका जांगुल्लेची मुदी. जांगुल्ली जर तुमी ल्हानशी कुल्ली पळयल्या जाल्यार इतली रेखीव, आनी ती जर गोल्डन आशिल्ली, भांगराची आशिल्ली, कितली सुंदर दिसतली आशिल्ली. अशे तरेच्यो रचना आमगेल्या जाणटेल्यांनी केला. मागीर चलता चलता कविता करता. आयज आमी म्हणटा त्या कवीन कविता केली, कविता वाचता. आमगेली जाणटेली लक्ष्मीबाई सारकी चलता चलता कविता करताली, कविता म्हणटाली. गांवांतल्या बेबद्याचेर ताणी घडयल्ली कविता. कायतानाचे माय शिशा आसय गे काय, निकतो मेल्ले पियोन गेल्ली खणले हय रे बाय. कायतानाचे माय शिशा आसय गे, निकतो मेल्ले पियोन गेल्ली खणले हय रे बाय. हे आतां विनोदी जालें, पूण तुमी म्हणटले फोकलोर कितें असो विनोदीच आशिल्लो ना. तातूंत गंभीरताय आशिल्ली. आयचे प्रोफेसर जे पर्यावरणाच्यो गजाली सांगता, तातूंत आमगेले जाणटेलेन एक कविता काव्य रचना घडोवन दवरिल्ली आसा. ती अशी, हाडा एक कुदळ मारा एक धेपो, तितून रोया रोपो तुळशीचो रामा. आतां इतले रोपे आसा तरातराचे, तरी सुद्दां ही जाणटेली तुळशीचो रोपो कित्याक रोय म्हणून सांगता. आयच्या प्रोफेसराक जर तुमी गोवा विद्यापिठांतल्या विचारचे बोटांनींतले जाल्यार तो सांगतलो तुळशीचो रोपो गरजेचो आसा, कारण तुळशीचो रोपो तुळशीन लायल्यार जळारां बीन येना, मॉस्किटोज येना. ही पर्यावरणाची गजाल जो प्रोफेसर सांगतात ती आमगेले जाणटेली 400 वर्सां आदीं सांगून गेली. आमचें धर्मांतर जालें. एके रातीन आमचे हिंदू भाव आशिल्ले ते क्रिस्तांव जाले. ताचें सुद्दां चित्र आमगेल्या फोकलोरान आसा, आनी तें सुद्दां साहित्य आसा गांवांनी रचिल्लें. तोडण सारकेल्या एका गांवांत पौशांतल्या म्हयन्यांत धालो चलताल्यो, आनी धालोतले ते फामाद गीत. रथा तुझ्या गोडयो 350 दाणयो, रथात कोण देव बसे गे, रथात कोण देव बसे गे, रथात बसे शांता दुर्गा, जन लोका दिसे गे, जन लोका दिसे गे. अकस्मात कितें जालें, बाटाबाटी जाली, आनी एक गांवूच, एक वाडो जो आशिल्लो, गांव जो आशिल्लो, तो गांव एके रातयांत जे हिंदू आशिल्ले ते क्रिस्तांव जाले. आनी अशा तरेन दिसाचे दीस गेले. आतां तसो परत पौश आयलो, परत धालो सुरू जाल्यो. आज त्या मांडार, आतां त्या मांडार तुळस नाशिल्ली, थंय खुरीस आशिल्लो, आनी बायलो गाताली ती अशी, रथा तुज्यो गोडयो 350 दाणयो, रथात कोण देव बसे गे, रथात कोण देव बसे गे, रथात बसे सायबीण माया, रथात बसे सायबीण माया, जन लोका दिसे गे, जन लोका दिसे गे. आनी खंयचे कादंबरीन वा काव्यांत जर आसा जाल्यार व्हडलो रणखेव जालो, रक्तखेव जालो, हिंदूचे क्रिस्तांव जातना अशें जालें, अशें सगळें इतिहासान येतलें आशिल्लें. हांगा जाल्यार आमच्या बायलांनी इतिहास अशे तरेन बरयलो की कोणाची काळजां दुखल्ली ना. तांणी अतुळे शांतादुर्गेची मूर्त जी आशिल्ली
पालखेंतली ती कडेक काडली आनी थंय सायबीण माय माय जेजूची थंय सायबीण माय म्हणजे जेजूची आवय जी आसा तिची स्थापना थंय केली. अशे तरेच्यो ह्यो काव्य रचना आमगेल्या जाणटेल्यांनी केल्या. म्हणून आमकां तोंड ना सांगपाक की आमचे कडेन साहित्य ना म्हणून. आमचे कडेन मौखीक साहित्य आशिल्लें आनी मौखीक साहित्य हे आमच्या देशाची परंपरा. संवसारांत दोनूच कडेन मौखीक साहित्य आसा, एक दक्षिण आफ्रिका सावथ आफ्रिका आनी आमचो भारत देश. हांव वळवयचो, कोणूय म्हाका म्हणटा तूं वळवयचो, तूं पयलो लेखक आमचो म्हणून. हांव म्हणटा पयलो लेखक न्ही, म्हगेली पयली वळवयची एक कवयित्री जावन गेली, एक बायल. तुमी जाणा आमचो वेवसाय नुस्त्याचो. थंय एक नुस्तेकान गांवभर कुशीक माशेलान बी अशी भोंवताली. प्रथम नमन गणपते प्रथम नमन गणपते नमल्या सरस्वते मागा नमल्या सरस्वते सरस्वती माये तिसरा नमन करून तिने अमृतिका सरस्वती सरदा शौरंगे नमन करून सरस्वती माये तिसरा नमन करून तिने अमृतिका सरस्वती सरदा शौरंगे नमन करून 24 गड्याची घास सरस्वती सरदा शौरंगे पाच्या नमन करून 5 पानाची घास सरस्वती सरदा शौरंगे नमन करून सदार्शन घास सरस्वती सरदा शौरंगे सात्या नमन करून सादृशी पडदा सरस्वती सरदा शौरंगे आठ्या नमन करून 8 कोटची जागा सरस्वती सरदा शौरंगे नया नमन करून 9 डोंगर पळगा सरस्वती सरदा शौरंगे दया नमन करून 10 श्री रावणा सरस्वती सरदा शौरंगे नमन करून 10 श्री रावणा 11 नमन
वाटे